दोरमदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. आनी रोमाक पावतोच एका खासगी घरांत रावंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवाच्या फुडाऱ्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकाच्या आनी आमच्या पुर्वजाच्या रिती सोवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसलेमांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकाराच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजें सोवें तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच घराणें नासलें, तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक जेरुसलेमाच्या बोरवोशाक लागून ह्यो सांकळी हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडखोर नासतना देवाचें राज परगट्टालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजे मुखामळ भोगूंक मेळटलें. म्हणया, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजे मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार सिंहासनार बसला. ताचे दोळे प्रितुमेचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजे मुखामळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नोश्ट्या मनशांक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळ्ळो दिसता. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजे मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रामाणीकपणाक ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचे मुखामळ भोगूंक मेळटलें. जबाब, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजे मुखामळ भोगूंक मेळटलें. उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय. देवा संबंदी सोत उगडापी करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो. सर्वेस्पराक जोय. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें पळयलो. ह्याच सिसान रातचे जेवणार जेजूच्या होड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका पळयलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसोर तो रावलोलो. म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. हो सीस मरचो ना म्हूण भावां भयणींनी मोदें खबर जाली, पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बोगोर, हांवें सोर तो रावलोलो. म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच सीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू भरून दवरलेल्यात आनी त्याचे गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणव. जेजून केलेल्यो आनिकूय
जायत्यो वस्तू आसात, त्यो सगळ्या एकान एक बरोवन दवरल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ पुनर्जीवन जेजूचें बोलवंत गोवाय. आयच्या वांजेलान जेजू पेद्रूची वांकड्या चिंतपाचेर उजवाड घालून सांगता की आपल्या पुनर्जीवनपणाच्या स्वताक गोवायकी दिवंक तांकां जाय तें सोंसूंक पडटलें आनी तें कोणूय शिसाक चुकचें ना म्हूण. कोणाक तें चुकतलें वो ना ताचेर पेद्रूचें लक्ष आसचें न्हय, बगर ताचें लक्ष आसचें कशे भाशेन आपल्या गवळ्या मुखेलीची पदवी कशी चलोवची ती. दुसऱ्यांक नमुनो म्हणजे एग्जाम्पल जावचो. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन सांत पावलून रोमाच्या वडिलां आनी जुदेवांच्या मुखेल्या मुखार पुनर्जीवन जेजूच्या स्वताक गोवायकी दिवन आपलें बोलवंतपण दाखयलें. जिविताचो संदेश जेजूच्या सांगण्या प्रमाणे जण एक क्रिस्ती शिसाक आपआपल्या जिविताच्या बेसा प्रमाणे कंडिशन ऑफ लायफ ताच्या पुनर्जिविताच्या स्वताक गोवायकी दिवची पडटली. सांत पेद्रून आनी सांत पावलून पुनर्जीवन जेजूच्या स्वताक गोवायकी दिवंक सोबे माजार आपलो प्राण पासून दिवचो पडलो. हो तांचो नमुनो सगल्यांक उर्बा दिता आनी पुनर्जिवीत जेजूचे बोलवंत गोवाय जावंक प्रेरणा मेळटा. मागणें. आमकां देवान फावो केलें त्या आपोवण्या वरवीं देवाची महिमा गावूंक आमचेशी तूं राव जेजू.